फाटल्या 3 वर्षात नुस्तें उत्पादन वयर सकयल जायत आसा। 2021-22 ह्या वर्सा 1,10,724 टन नुस्तें मारिल्लें। हातूंतलें सुमार 1,92,605 टन नुस्तें गोंयच्यान भायर निर्यात केल्यात। 2022-23 ह्या वर्सा 1,33,970 टन नुस्तें मारलें, जाल्यार पोरूं 1,26,990 टन नुस्तें मारलें। तिनूय वर्सांची आंकडेवारी पळयली जाल्यार 1,32,244 टन बांगडो नुस्तेकारांच्या जाळाक लागलो। न्हंय आनी मानशांच्या नुस्तें उत्पादनातूय फाटल्या 3 वर्सांत बरीच वाड जाल्ल्याचें दिसून येता। 2021-22 ह्या वर्सा 5,402 टन, 2022-23 ह्या वर्सा 6,308, जाल्यार 2023-24 ह्या वर्सा 8,651 टन नुस्तें मारलें। गोंयान नुस्तेमारी जी आसा तेजी बंदी आसा आनी तुमी जाणा आसतले जून आनी जुलय हे वार्षिक 2 म्हयने आसतात। ह्या 2 म्हयन्यान नुस्तेमारीची बंदी आसता, पूण गोंयान नुस्त्याचें उत्पादन जाता तरी कितकें हेजो जो आंकडो आसा तो आमी फिशरीज डिपार्टमेंटा कडल्यान काडलो। अनफॉर्च्युनेटली 2024 आनी 25 जो आंकडो आसा, म्हणजे लास्ट जे वर्स जालें तेजो आंकडो फिशरीज डिपार्टमेंटा कडेन अवेलेबल नाशिल्लो, जाल्यार 2021-22 ह्या वर्साच्या 3 वर्सां 2023-24 पर्यंत आमकां हो जो आंकडो आसा तो मेळ्ळेलो आसा। सो जेन्ना आमी नुस्त्याच्या उत्पादना बद्दल उलयतात जाल्यार एक म्हत्वाचें म्हणजे जे आमकां पळोवपाक जाय ते गोंयान कितलें नुस्तें एक्सपोर्ट जाता, म्हणजे गोंयच्यान कितलें नुस्तें एक्सपोर्ट जाता। सो तेजेर समज लक्ष मारलें जाल्यार 2021-22 ह्या वर्साक 36,058 टन्स नुस्तें एक्सपोर्ट जाल्लें आसा। तशेंच 2022-23 ह्या वर्सा 63,333 टन्स नुस्तें एक्सपोर्ट जाल्लें आसा। तशेंच 2023-24 ह्या वर्साक 55,167 टन नुस्तें एक्सपोर्ट जाल्लें आसा। हे जालें एक्सपोर्ट करपाचे बाबतींत। जाल्यार आतां आमी समज पळयल्यो जाल्यार गोंयान मेजर ज्यो जेटीज आसात, ज्यो फिशींग जेटीज ज्यो गोंयान आसात त्यो टोटल 6 मेजर जेटीज आसात। त्यो मालीम, कुडबोना, वास्को, शापोरा आनी तळपणा ह्यो ज्यो 6 जेटी आसात, ह्या जेटींचेर चड प्रमाणान गोंयान जें नुस्तें आसा तें येता। सो हे सगळें पळयलें जाल्यार हितून जी आसा ती कुडबोन आनी मालीम ह्यो ज्यो 2 जेटी आसात हितून ह्या 2 जेटींचेर नुस्तें आसा तें मोठ्या प्रमाणान मेळटा। सो अशी म्हायती आमकां जी फिशरीज डिपार्टमेंट आसा तेंचे कडल्यान मेळिल्ली आसा। सो गोमंतक टीव्ही खातीर कॅमेरामॅन हर्ष नाळकर बरोबर हांव गौरेश गांवकर, पणजेसून।